येशूची बलिदान अर्गान जावन दितात सिस्टर डायना सेराओ येसी. आज नेवेल पिंटो पवित्र कुर्सावाडो लुसी रेबेल्लो जेजूच्या पवित्र काळजावाडो आपलो जल्म दिन साजरण करतात. तशेंच सिस्टर डायना आपलो जल्म दिन साजरण करता. जिविताच्या देण्यापासून आमच्या भाव भयणी खातीर देवाक आमी अर्गां दित आसतना देवाचे विस्तार आशीर्वाद कृपा देणी तांचेर कुटुंबाचेर आमी मागीं. सिस्टर डायना गोमेताची वडील फाटल्या 3 वर्सां जावन गोव आपोर बायल कळमीत नासतना आपली सेवा दिली आसा. तिच्या सर्व मागण्यांक देव प्रतिफळ दिवं दी. तिची मोकळे जिवीत संतोषाची करूं दी. तिका मेळची जबाबदारी तिणें मोगान स्विकार केली ती मुद्दार वरकू देवाची कृपा सदांच तिचेर आसूं दी आनी सर्वेस्पर देव तिच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या सगळ्यांक राखण सांबाळूं दी म्हणून प्रत्येक व्यक्तीक आमी सगळ्यांक मागीं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. जेजू ख्रिस्ताची म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांनो भावा भयणींनो ह्या पवित्र रिती पवित्र बरी वांटो घेवंक बरी मायेची बेसांवां मागोवन तिचे विणवणेन तिचे बरी आमी देवाक मागता तसली जिणी जियोवंक आमकां आमी आयती करया. आमी आदारलेल्या सपात्काचे मोगसाणें मागून म्हणया. हांव आदी सर्व देवा तुमकां आवडीनो आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
सर्गींच्या बापा बाळक म्हणून आम्ही आज मान दिता जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विणवणेंत दिसा दिसा ती कृपेन भर आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना पहिल्या पत्रांतले वाचा भावा भयणीनो हांवें येदोळ समजलेलो समजी तुमकां एक दृश्टांत जायच्यो म्हाकाच आनी आपोलोक हांवें लागू केल्यात अशें दिल्ल्या वरवीं बरोवन गेल्ल्या नियमाक प्रकार जाला म्हणलें सांगण्याचो अर्थ आमचे तान तुमी शिकायले एकल्याचे हटपान पडोवन ताची पाट घेवन आनी दुसऱ्याक विरोध रावोवन तुमी फुडें सरचे न्हय हेरां त्रास तूं व्हड म्हूण कोणें तुका सांगला तुजे कडेन तुवें घेन घातलें तुजेंच म्हणलें कितें आसा आनी तुवें तें हेरां थांब घेतलें पळय जाल्यार तुजेंच म्हणले बरी तूं बडाय पळयताय कित्याक इतल्या भितर तुमी उक्ते दादोशी जाल्याशें दिसता तुमी गिरेस्ती जाल्यार आमच्या वेळेस तुमची रजवटी तुमी हातान धरल्या तुमी निजाकी राजा जाल्यार कितलें बरें आसलें आमी तुमचे बरोबर रजवटी चलोवन आसता म्हाका दिसता देवान आमकां दनदुताक वंगांचे फर्माण जाल्ल्या बरी सकरां तास निमाणे करून रंगस्थळां उबा केला सगळे रस्ते मुखार मनशां आनी देवदुतां वचीत आमी एक प्रदर्शन जावंक पावल्या आमी क्रिस्ता पसर खुशी तुमी क्रिस्ता पसर शाणे आमी अस्कर तुमी सत्तेवर तुमकां मान मेळटा आमकां अवमान अजून पर्यंत आमी खूक आनी ताण मागता विगणे आसा मार खाता आनी गरजा नासतना गांवांत पावता वावुकन आमच्या हाताची पटां जरयता आमचे वयर श्राप जाल्यार बरें मागून आशिर्वाद दिता आमकां मेळटा ती गरजणी आमी खुशयेन सोंसून वता आमची निंद्या केल्ल्या वेळार आमी बळेपणी जाप दिता आमी निजाकी आज पर्यंत संवसाराचो वयर आनी सकडांनी गाय पळयलेलो मेळे जावन पावल्या तुमकां लजे गणेशय म्हूण न्हय बकार तुमकां म्हज्या मोगाच्या भुरग्यांक बुरबळ सांगचे खातीर हांव हें बरयतां तुमकां क्रिस्ताते हजारांनी शिक्षक आसले तरी तुमकां बापूय मेळ्ळो एकलोच हांव तो सुवाता पागडकन क्रिस्ताते तुमकां जल्म दिल्लो देवाचे उतारणे आपणाक किलो मागतल्या समेस्ता सर्वेस्वर लागींच आसा सर्वेस्वराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवन सर आपल्या कर्ण्यांनी तो दयाळ आपणा उलो मागतल्या समेस्तांक वय खरे मनान उलो मागतल्या समेस्तांक लागींच आसा तांच्या भक्तांचे आत्रे तो जारी करता तांची भोवभय करून तांकां निवारता आपल्या इश्टांची सवेस्वर राखण करता पूण नश्टांचे तो निसांतांतन सोडटा म्हज्या तोंडान सर्वेस्वराची होबली काम करून सगळे मनशां कोण ताचें नांव वाखाणटलें सस्नांच्या सस्ना आपणा उलो मागलेल्या समेस्तांक
एक सापता दिसा जेजू गोवांच्या शेतामधल्यान वेत आसतना ताचे शिस थोड्यो कोणश्यो मोडून त्यो हातार घुसटून खाताले. ते देखलेल्या पारिसेवांमधल्या थोड्यांनी म्हळें, सापताच्या दिसा आडवरले तुमी करतात कित्याक? पूण जेजून तांकां साप दिली, दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागलेल्या वेळार कितें केलें तें तुमी वाचलां न्हय? देवाच्या घरांत भितर सरन फकत याजकांक शिवाय दुसऱ्या कोणाकय कांकू आडवरले समर्पित उडे ताणें काडून केले आनी आपल्या संगात्याकी ताणें दिले ना तुवें. आनी ताणें तांकां सांगलें, मनशा पुतूर सापाचो सोयरी धनी म्हणयेत. देवाचे उतार मोरी आमची माय आमचे तिच्या भुरग्याचे बरेपण आशेता. कशे देव ताच्या रस्त्यांनी नाचप वचप बगार ताणी तांची जिणी बदल ताचे थंय येवंक आनी ताच्या पवित्रायेंत वांटेली जायचे म्हूण आशेता. तशेंच मोरी आमी आमची पत्नी जिणी बद्दल जिवी चडी जाय म्हूण आशेता. देखूनच मोरयेक आमी पत्न्यांचो आसरो म्हूण उलो करता. कालनगरी जाल्ल्या लग्ना संदर्भात तांकां वायन उणो पडलेल्या वेळी तो तुमकां कितें सांगता तें करा म्हूण चाकरांक सांगलेलें बरी. आज मोरी आमकां जेजून गलिलियांत प्रकट केलो प्रथम संदेश वेळ बदली जालो. देवाचे राज लागीं पावला. पत्नी जिणी बदला आनी बरी खबर सांगतना जियो उलो दिता. लूर्द आनी फातिमाच्या दिसवणे वेळी मोरयेन दिल्लो संदेश जावन आसा. पत्नी जिणी बद्दल देवाच्या काकुतीचेर खात्यो पाताक आमकां देवातान विंगड सुद्धा आनी भोव पयस व्हरता. पूण ताची बरी खबर ताचेशी परत हाडटा. देखून जे कितें देवाक मानवचें आनी आमच्या सगळ्यांक उपकारचें आमी करचें. जेजूच्या पास्काच्या गुटाचो उद्देश आनी अर्थ समजली मरी आमी ताच्या ह्या गुटांत वांटेली जावन जिवीत जोडी जाय म्हूण आशेता. देखून मोरयेन आमकां दिवचो उलो आयकुया आनी देवादाय पाटी परतुया. प्राचिताच्या संस्काराद्वारे पवित्र सभा आमची पत्नी जिणी बद्दल उलो दिता. हो उलो आनी हो संस्कार आमी जवळ जवळ संभ्रमल्यार बरी खबर सत्पनाक आदार जाता. आमी आमचे 4 दिसांचे संवसारी जीवन संतोश करीत करप जायती मेहनत घेता. पूण सस्तीक जिवी जडचे विशयान चडीत गमन दिना. आमी ह्या संवसारांत यात्री आमचो बसयल्लो गांव सर्ग. देखून थंय वचूंक आमी विशेश मेहनत घेवची गरज. ह्या दिशेन मोरयेन आमकां दिल्लो उलो आनी संदेश फायद्याचो. मोरये पत्न्यांचो आसरो आमकां तिच्या पुता आनी धुवांक आमची पत्नी जिणी बद्दल तिच्या पुता जेजू थंय येवंक खंडीत जावन आदार दितली. देवाक सोबाप आमी ताची भुरगीं ताच्या मोगाक पात्र जावंक ताचें उतर आमच्या दिसपट्ट जिवितांत आमी तें आयकूंक पाळोवंक आनी मोरये बरी देवाक मानूंक जाय आशिल्ली कृपा आमच्या प्रार्थनाद्वारे मागून घेतली. मोगाळा बापा पवित्रवेच्या वडिलांनी तांच्या ताब्यात दिल्ल्या क्रिस्ती परजेर मोरये मयेचे शेगोड शिकोवप आनी तांकां तुज्या पुता थंय एकवटीत सांबाळूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यानी लोकां पासत निस्वार्थी मनान वावरूंक आनी समाजाच्या बरेपणाक आदार दिवची योजना मांडून हाडूंक तुज्या स्पिरितान तांकां भर म्हूण मागता. आमच्या बिजनेस कुटुंबाच्या सगळ्यांनी मोरयेची देख घेवन शेगुणी करीत आनी
भाग्यवान कुटुंबा रूपी करो तुझे कृपे देण्याने भरमण मागता आमच्या कुटुंबाच्या वडिलांनी मरेपर्यंत कुटुंबान तांकां दिल्ली जबाबदारी पाडून तांच्या कपड्यात तरी जाल्ली गुणीची निजी येवन एक भाग्यवान तुझ्या रूपी ताच्या गांवून करपा दी म्हण मागता त्या येवकरेच्या जबाबदारी एकठांय जाल्ले आमी सर्वांनी मरेपर्यंत गुणांनी भरलेलो ख्रिस्ती समुदाय रूपी करून तुजो आदार लाभय म्हण मागता सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा मरिये मायेच्या जल्माच्या परबेक फेस्ताक आमी भोवती तयाराय केल्या आसता देवाचें उतर आमच्या जिवितांत खरेपणी पाळून आनी त्या उतरा परी आमची जिणी जियोवंक आमकां उदार मनाची कर आनी अशें केल्ले वरवीं सगळ्यांक तुज्या मोगाची भरगी म्हणून आमकांच आमी साक्ष दिवंक फावो जातले तुज्या उतराच्या बळान आमचे जिवीत उजवळाय ही प्रार्थना आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. देवांच्या मोगाळ बापा वाळूक मुळयेक ते सोडाक समोर भक्ती हे बलिदान आमी पेटयता ताचे वरवीं तुजे कृपेच्या आदारान आमी तुका मागता तसले बलिदान सदांच जावचें म्हूण करते मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराच्या देवा वासुया सर्पवेदरा आणि सस्ताच्या देवा सहकारी आणि सर्वांतरी आम्ही तुका दिन वसून हो गोकारी लोणी तुसो आणि आमच्या प्रयत्नसो वाळू मुळयेक आमी नमान करतना एका काळार आमी तुका वखणटा तुका वंदिता तुजी कीर्ती बरगडटा आपल्या उपकारणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुजे इतल्याच पुताची ती आवडी सरी आणि सस्ती प्रकाश तिणे संवसाराक पावयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उद्देशी देवदूत आनी सगळीच सगळो धरता तुजी तोर महिमा वाखणटा ताचे संगती आमचे कार्य मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता पवित्र
खरोच तूं पवित्र, तुझ सगळ्या पवित्रपणाची झर, तुझ्या पवित्र आत्म्याक धरून निदेणी पवित्र म्हण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूब आनी प्रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंपवेच्या आदी ताणें उबो घेतलो, तुका देव वचून तो म्हणटा, तो आपल्या शिसांत देलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी खूब तुमचे कसो समर्पणची. त्याच पळी जेवण दिसत ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान वचून ती आपल्या शिसांत दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी नातलें पियेत, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी शास्त्रीक कराराची हें रक्त, पातकाचे मुखार मेळच्या तुमचे पसर आनी सुमेस्त मनशा पसर तें वाडोवतलें, हें म्हज्या उगडासा करार. Bawarta sukut perjuya. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां पाव केलेले गुणांनी देव वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सोंपलेल्या सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं कांय कर्म आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले पवित्र उदास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, जेरायज आमच्या गोवळे बापा आनी सगळे ह्या वर्गा बराबर प्रतिमोगान वाडो. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्ल्यान त्याच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजे परजळे मुखार पळोवन पावकर. आमी सुमेस्ताची दया कर म्हण आमी मागता. अवतार मरी देवाचे माये संगती, भगवंत सुसे तिचो पती, भगवंत धर्म आनी सहकाळी तुका मानवल्यांत सगळ्या पुतां बराबर शासनाच्या सुखांत आमकां मांडवली. ताच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां पावकर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुतावर वेन. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू उदय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वत्वे भार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सस्नाच्या सस्ना. आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनान धरून आनी शिकलेले प्रार्थना धैर्य घेवन आतां आमी म्हणया. सर्वेस्परास वायटुंतली आमकां दिवा. दया करून या जिवितांत स्वस्थताय आमकां दी. सर्गीचे बाळगण्याच्या सर्वंतरा जेजू क्रिस्ताची येणे भरोशान करतल्यांक आमकां तुजे उद्धारपा पटी सपात्तली सुखय आनी सर्व आकांतांतली वाटळे.
सोम्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या दत्तका मिळणे तुमका शांती दवरता म्हजी शांती तुमका आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशे प्रमाणे तिका शांती द्यावी म्हणून सांबाळ तुझे दारे राज बसले काय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदा काळ तुमचे सोबत आसो माया भावासो आणि एकमेकांसो गुरतुसान एकामेकाक शांती दिया ही देवाच्या मोगाची शळी संसाराचे पाप करता ती शळयेच्या जेवणाक पयलेली आमी निसायकी सुवात
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा भाग्यवंतांका बरी सोडास करून सर्गींचे जिवीत दिलेल्या जेवणान आमी वांटून घेतला ते संवाद मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या संगतान ससनाच्या जेवणान वांटून घेवन तुमकां पावय म्हूण आमी खात्रीपणी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे तुमचे सगळे आसो सर्ववेदार बाप आणि पुत्र आणि पवित्र आत्मा तुमचे आशीर्वाद घालो वसून या जेजू ख्रिस्ताच्या मोगान आणि शांती तुमकां धाडटा